Nehemiasachem Pustok. अर्थाशेर्शेस राजाचे राजवटकेच्या 20व्या वर्सा निसान म्हयन्यांत हांव सोऱ्याचो कारबारी आसलो तेन्ना हांवें राजाक सोरो दिलो. त्या आदीं हांव ताचे मुखार कधीच चिंतेस दिसूंक नासलो. देखून राजान म्हणलें, तुजें मुखामोळ इतलें खोंतीभरीत कित्याक? तूं पिडेस्त काय नाय? म्हणटच ही एक काळजाची दूख जावंक जाय. म्हजेर व्हड भिरांत आयली आनी हांवें राजाक म्हणलें, राजाक लांब हावक मेलूं. म्हज्या पुर्वजांच्यो समाधी आसल्यो त्या शाराचें निसणटण जालां आनी उज्यान लासून ताच्या दारवंट्याचो भस्म जाला आसता म्हजें मुखामोळ कशें खोंतीभरीत जावचें ना? राजान जबाब दिलो, तो तुका कितें जाय? हांवें सोर्गींच्या देवाक उलो मारलो आनी राजाक असो जबाब दिलो, राजाक बरें दिसता जाल्यार आनी तुज्या सेवका थंय तूं प्रसन्न आसाय जाल्यार म्हाका जुडेयान म्हज्या पुर्वजांच्या समाधींच्या शारांत वचून दी आनी हांव तें नव्यान बांदतां. ताचे कुशीक राणी बसून आसता. राजान म्हणलें, तुका थंय वचूंक कितले दीस लागतले आनी तूं केन्ना परतून येतलोय? म्हणटच राजाक मानता तसलो एक दीस हांवें दाखयलो आनी ताणें म्हाका वचूंक दिलें. हांव आनीक एक पावट राजा कडेन उलयलो. जुडेयांत पावोपर्यान युफ्रेतसाचे पलतडच्या प्रांतांतल्यान वचूंक म्हाका त्या प्रांतांतल्या राजपालांक पत्रां दी. तशेंच देव मंदिराच्या कश्टाच्या दारवंट्यांक, तशेंच शाराच्या दुर्गांक आनी हांव रावतलों त्या घराक घालपाक म्हाका लांकूड दिवंक राजाच्या रान राखप्या आसाफाक चीट दी. म्हज्या देवाचो उदार हात म्हजे सवें आसलो देखून हांवें मागलोलें तें राजान म्हाका दिलें. युफ्रेतसाचे पलतडच्या मुल्कांच्या राजपालाशी हांव पावलो तेन्ना राजाचीं हुकूमपत्रां हांवें तांकां दिलीं. म्हजी राखण जावंक राजान म्हज्या वांगडा लस्करांतले अधिकारी आनी घोडेस्वर पाठयले. इस्रायल पोज्जेचे वस्ते काडूंक कोण एकलो आयलोलो आसा अशें होरोनींतल्या सानबालाताच्या आनी आम्मोनाच्या अधिकाऱ्या तोबियाच्या हें कानार पडटाच तांचें पींत सारकेंच चावलें. जेरुसाल्याचीं दुर्गां नव्यान बांदपाचो निर्णय. आनी इतल्यान हांव जेरुसाल्याक पावलों. थंय पावतोच 3 दीस लेगून जेरुसाल्या खातीर देवान म्हजे मोंतींत घातलोलें ताची हांवें कोणाकूच मिट्टी फोडली ना. रातचोच उठून थोड्या म्हज्या भागेल्या बरोबर म्हज्याच गाडवा भायर आनी कसलेंच जनावर घेन आसतना हांव असो भायल्यान भोंवून आयलो. काळखांतल्यानूच भायर सरून फालक्याच्या दारवंट्यांतल्यान अजगराच्या झरी कडेन तें करून शेणाच्या दारवंट्या कडेन हांव पावलों आनी जंय जेरुसाल्याची वणत मोडून पडलोली आनी तिचे दारवंटे लासलोले तांची तपासणी हांवें केली. मागीर झरीचो दारवंटो आनी राजाची म्हणटात ती तळी हांव उतरलो, पूण म्हज्या गाडवाक मात म्हजे बरोबर येवंक जालें ना. देखून वणटीची तपासणी करीत काळखांतल्यानूच हांव फालक्याशी गेलों. हांव खंय गेल्लों वो हांव कितें करतालों हाची खबर अधिकाऱ्यांक नासली. उपरांत खाशा हांव फाटल्यान सरून नव्यान फालक्याच्या दारवंटांतल्यान भितर आयलों. आतां मेरेन जुडेवांक हांवें मिट्टी फोडली ना. ह्या कामाक लागलेल्या यादनिकांक न्हय म्हूण कुलवंत मनशांक ना म्हूण odhikareanक तशेंच कोणा एकल्याकूय हांवें एकूय जाप काडली ना. मागीर हांवें तांकां म्हणलें,
कसली आमची दुर्दशा जाल्या ती पळयल्या तुमी? जेरुजाल्याचें जालां निसणटण ताच्या दारवंट्यांचो गोबोर करून उडयला. चलात वचून नव्यान जेरुजाल्याचीं कोटां बांदुया आनी आमची लज धांपूया. म्हज्या देवाचो उदार मोवाळ हात म्हजेर आसलोलो. हें आनी राजान म्हाका सांगल्यान तीं उतरां तें सगोट हांवें तांकां सांगलें. ह्या उतराक तांणी म्हणलें, आतांच्या आतां बांदूंक लागुया आनी बऱ्या वावराक तांणी रोकडोच हात घालो. होरोनी सानबालातां, आमोनांतल्या odhikarean, तोबियासन आनी जेशम आर-bean हें aikonaka आमच्यो मोskoreô करून ते हांसले. तांणी म्हणलें, तुमी हें कोत्तात तें कितें? पातचायाचेर बंद करूंक इevjitat काय कितें? पूण हांवें तांकां एक जाप दिली ना. सोर्गींचो देव आमकां येस दितलो आनी आमी ताचे सेवक पेंगोट बांदून हें कोट बांदून काडटले. पूण तांचो जाल्यार जेरुजाल्यांत वांटो हॉक न्हय म्हूण यादगिरी असलें कांय एक कुस्कूट आसचें ना. देवाचें उतर हें